गोंयभरच्या सगळ्या PI आमचो IGP आनी SP हांच्या बरोबर हांवें मिटींग ऑर्गनायज केल्ली. 2-3 गजाली आशिल्ल्यो. पुराय आमकां कोरोनाचो कंट्रोल आसात, लोकांक एकदां सांगलेलें कळना. तें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्या उपरांत तें जावपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता आमचो सगळें पुलीस डिपार्टमेंटूय ह्या कामान खूब मोठ्या रितीन आमकां सगळ्यांक मदत करपाक शकतलें. एक 2-3 इन्सिडन्सीस पयलो आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनच्या ज्युरिडिक्शनान येवपी जे 2 ग्रुपांच्या मदीं जाल्ली झगडी ह्या सगळ्याचेर म्हणजे विचार विनिमय तांच्या बरोबर डिस्कशन जाल्या उपरांत पुराय राज्यांत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जावची आनी कोरोना स्पेशली कंट्रोल जावचो की लोकांक मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करप हें सगळें करपा खातीर आनी ओवरऑल रिव्यू सगळ्या पुलीस स्टेशनचो घेवपा खातीर आयची मिटींग स्पेशली ऑर्गनायज केल्ली. हाजेर डिटेल डिस्कशन पयलींच जाल्लें बट तें कोणूच सुटचो ना एकटोय. त्या पद्दतीन सगळ्यांक धरल्या ते भितर पडटा सगळीं ब्रेक जाता. तुमी तुमचें इन्स्ट्रक्शन कितें केल्लेलें आसा पुलीस ऑफिसरान? वॉट इज फ्रॉम युअर सायड ऑन ऑल दीस इन्सिडंट्स? आमचे पुलीस खूब बरें काम करतात. लोकांचें एकदां सहकार्य मेळना बट तें सहकार्य मेळपा खातीर आमकां स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट जो आसा पळय न्ही वो एनफोर्समेंट करचो पडटा. बट हाज्या फुडें जे रिगार्डींग द कोविड-19च्या बाबतींत तांकां जर लागता जाल्यार सगळ्यांक एनफोर्समेंट करा ही मेसेज जी आसा हांवें दिल्ली आसा. स्पेशली म्हणजे बाजार एरियान आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या जाग्यांचेर त्या सगळ्या एनफोर्समेंट चालू जाता. मटक्याच्या ह्याच्यातनं हा गँगवॉर झाला होता. मटक्यावर काय कारवाई? रिजन्स वेगवेगळे आसतले. रिजन्स हांव पर्टिक्युलरली रिजनान वतना बट अशा पद्दतीची गुंडगिरी अशा पद्दतीची 2 गँगा मदीं झगडी ही परत आनीक जावंक जायना. अशें कोण आसा तांकां पयलींच पुलीस स्टेशनान हाडून ती हद्दल घडोवपाची गरज आसा.